सुवार्थेंतल्या ग्रेस्त तरणाट्याक एके गजालींत आमी ताची वाखणणी करूंकूच जाय. ताणें क्रिस्ता शिसपणाचें व्याख्यान भोव आपुरबायेन दिल्ल्या खातीर आमी ताका फुगारूंक जाय. आनीक चडीत हांवें कितें करूंक जाय म्हणल्यार शिसपणाचें व्याख्यान आटापलां. क्रिस्ता खातीर हांव कितें चडीत करतां तें शिसपण जाता, वा क्रिस्ता खातीर कांय तरी चडीत करूंक फुडें सरचें शिसपणाक वाट जाता. तुजो कुरीस घे आनी म्हजो पाटलाव कर म्हणून जेजून म्हणटना क्रिस्ता खातीर कितें तरी चडीत करूंक हांवें फुडें सरूंक जेजू उलो दिता म्हूण समजूं येत. ग्रेस्त तरणाट्याक शिसपणान कितें तरी चडीत करूंक आसा म्हूण कळीत आसलें. सामान्य उपदेश पाळप सकडी जाणांत आनी सकडी करतात. सामान्य गजाली सामान्य आनी सर्वांक त्यो कळीत आसतात. अशें अणभवार्थी करतात म्हणून जेजून सांगलेलें आसा. अशें म्हणटना जेजू खातीर आनी जेजूची पाटलाव्यां मुळ्ळे खातीर हेरांनी करच्या की कांय तरी चडीत करूंक फुडें सरतना भोवशा शिसपण परजळटा आनी शिसपण अर्थाभरीत जाता. जायते आस्तबदीक आशिल्ल्या ग्रेस्त तरणाट्याक ताणें ताचें आस्तबदीक विकून दुबळ्यांक दिवन जेजूचो पाटलाव करचो. जेजू प्रमाणें ताणें चडीत कांय तरी करपाचो वांटो जालो. चडीत करचें व्हड रिस्क आटापता, त्याग आटापता, अपधैर्य उपजयता वा इनसिक्युरिटी उपजयता. ग्रेस्त तरणाट्याक जेजून विचारलें तें चडीत आमचें जावंक जाय म्हूण ना, पूण ताचो पाटलाव करच्याक जेजू म्हज्या लागीं आनी तुज्या लागीं कितें तरी चडीत विचारताच. तें कितें म्हणून सोदून काडूंक चड पडचें सुवार्ता समजूंच्याचो आनी सुवार्ता नाटवल्ल्याचो वांटो जाता.